आमच्या बर्थडेच्या निमतान तुम्ही सगळे आल्या मोठ्या संख्यान आमकां तुम्ही सगळे आमच्या मुखार आसा आनी आमच्या कार्यक्रमाक आयज टुडे आमचो मोगाल डायनेमिक गोवा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज आमच्या बरोबर आसा. It is busy schedule. He somehow made it. Thank you to them very much. And so to Amso Amar Mandrikar, who's been the brain behind this evening, he has really organized his birthday celebration very, very well. And I thank them very, very much for all the trouble that they have taken. की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघात आम्ही सगळे एकवट राहून परत बरोबर राहून आम्ही या मतदारसंघ फुडें व्हरपाची गरज आसा. कित्याक आमकां खूब खूब आयकूंक येता last 2.5 years people म्हणून sir we want you back आमची चूक जाली हे जालें तें जालें ते सोडून घाल. पण आमचो डायनेमिक आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज बीन व्हेरी व्हेरी कॉपरेटिव्ह. तरी खूब हे जाता उलोवप जाता ते सीएम म्हजो तो म्हजो जाल्यार म्हजे फक्त उलोवप जाता पूण कामां कांय जायना. आनी ते बद्दल सीएम विल स्पीक एंड ऑफकोर्स दामू ऑल्सो इज व्हेरी वेल अवेज ऑल दीस. आज एक बार दोन बार तीन बार लोग आम्ही सांगू शकता फुटून शकता but you can't fool the people all the time. So let us all get together, work together, do some more also and have a great evening and please enjoy the evening. 10 वर्सां प्लॅन सुद्धा टिकलो आणि हळदोणा मतदारसंघातल्या लोकांची खूप बरी म्हणजे सेवा केली म्हणपाक काय हरकत ना. खूप बरी सेवा केली. ताजी नीती आणि नियत ही साफ आशिल्ली म्हणून तो साफ नियत दवरून तुमचें काम करतालो. तो बऱ्या चारित्र्याचो मनीस. हांव तुमकां मुद्दामून सांगता की एक बऱ्या चारित्र्याचो मनीस हांगासर सादोरीत लोकांचें काम करपा खातीर तत्पर आसा. भारतीय जनता पार्टीचें काम ह्या मतदारसंघात अजूनय बी नेटात आमी आनीकूय वाडयलां. म्हाका खात्री आसा की येता काळात आनीकूय तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात मोग भारतीय जनता पार्टीक दितले. आमी परत एकदां म्हाका दिसता आमकां रिवायव जावपा खातीर चड विशीं लागना. सातत्यान तोय आपलें काम नेटात करता आनी अशेंच काम लोकांची सेवा करपाची संद लोकांनी दिवची हे लोकां लागीं मागता. आनी हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना. तुमी दाखयल्लो मोग हो सदोदीत आमच्या खातीर आसतलो पार्टी म्हणून आनी ताज्या खातीरय आसतलो. गेल्या 10 वर्सां तांणी जर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत काम केलां तुमच्या मदीं तुमी सगळे जाण जे ताका खूब बरो आनी लागच्यात वळखता हे म्हाका खबर आसा. सदोदीत अशाच पद्दतीची सेवा करपाची संद तुमी दिवची हे तुमच्या लागीं मागता. हांव परत एकदां हांव ताका गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव ताका वाडदिवसाच्यो उर्वरीत परबी दिता. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या पुराय परिवाराच्या वतीन हांव ताका उर्वरीत परबी दिता. आमच्या मदीं आमचे जोशुआ डिसूजा डेप्युटी स्पीकर हांगासर आयल्या. तांची आपल्या प्लॅनाची मम्मी हांगासर आसा. खरोखरूच हांव तिकाय बी म्हणजे एक ब्रीज करता आयच्या दिसा. आनी परत एकदां हांव तुमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जाल्यार त्या बद्दल हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव परत ताका हॅपी बर्थडे म्हणून म्हाजी 2 मिनटां सोंपयता. देव बरें करूं. ताका विश करतना हांव देवा कडेन इतलेंच मागता की ताका बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी जी तळमळ घेवन तो जनतेची सेवा करपाक लागून फुडें सरला ती करपाक ताका शक्त दिवची. परत एकदा ग्लॅनबार्ग टिकलो वो ह्या हळदोणा मतदारसंघांतून भरघोस मतांनी निवडून येतलो. हे आज हांव त्याच्या बर्थडेच्या निमतान हांव ताका सांगता आनी कॉंग्रॅच्युलेशन बाब. Glenn is someone who is humble, simple, down to earth, adjustable, and a person who is a mass leader. And if you see the track record of Sir Glenn, you will come to know that he always places the party above everything else. You must have never seen any time, anywhere he has spoken against the party, but he has always been a big upholder of the BJP party, and that is his strength, and we all need to applaud him for this great strength. ग्लेन बाई हांच्या वाढदिवसाची शुभेच्छा दिवपाक हांगासर आयिल्ली आसा. आमचे ग्लेन बाई हांच्यानी पळयता ह्या कार्यक्रमात खास करून आमच्या बरोबर उपस्थित आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक आसात. त्याचबरोबर आमच्या ग्लेन बाईंची आई हांगासर हजर आसा. हाईक सगळ्यांच्या तर्फे आणि म्हज्या तर्फे खूप खूप वाढदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. आमकां आदले आमदार म्हणपाचे पडचे नसले, आमकां आमचे आमदार आतां म्हणपाचे पडटले असले. बट म्हाका दिसता 27 चड पयस ना आणि सगळ्यांची तयारी आसा न्हू.
आवाज येना असा नाही. सो 27 जास्त दूर ना, सगळ्यांनी वांगडा काम करूया. थोडोसो फरक आसा पळय तेजे कितलेशेच पटी म्हणटा तशें आमकां फुडें क्रॉस करपाक जाय आनी आमकां ग्लेन बाईट जे आसा पळय न्ही आमदार म्हणून निवडून हाडपाक जाय. आयज आमचे ग्लेन सराचो वाडदिवस खरें सुंदर दिसता. आयज हो जो कार्यक्रम आसा हे सुंदर तरेन हांगासर केल्लो आसा आनी आयज आमी ग्लेन सराक वाडदिवसाचे शुभेच्छा दिता सगळ्यांच्या वतीन. आमकां खबर आसा ग्लेन सर हे सदांच आमी पळयता की धडाडीन काम करीत आसा. आयज पर्यंत आमी जेन्ना जेन्ना महिला मोर्चाचे एक कसलेंय काम सांगू आमच्या वांगडा हांगासर मनीषा आसा. मनीषा हे ग्लेन सराच्या वांगडा रावन म्हणल्यार प्रत्येक गोष्टी जेन्ना जेन्ना मनीषा ग्लेन सराच्या वांगडा इन्फॉर्म करता बाबा आमकां हे कार्यक्रम करपाक जाय हो कार्यक्रम करपाक जाय. ईच अँड एवरीथिंग आमचे जेन्ना जेन्ना कार्यक्रम आसा तेन्ना तेन्ना सक्सेसफुल करपा खातीर ग्लेन सर आमकां सदोदीत पाठिंबा दिता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.